एस्पायरिंग पॉलिटिशियन ऑफ द इयर म्हाका जो काल अवॉर्ड मेळ्ळो ताजो आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ सगळे जे कार्यकर्ते आशिल्ले तेणें म्हाका सत्कार केलो. हांव ताका मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच आमचे चेअरपर्सन, आमचे सरपंच, आमचे कावन्सिलर्स आनी बाकीचे पंच मेंबरान सगळ्यांनी जे फेलिसिटेशन प्रोग्रामात भाग घेतलो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. एवॉर्ड जो आसा हांवें सांगला क्लियरली इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर द पीपल ऑफ कुडचडे. आनी तेणी खंय तरी कुडचड्या वयलो म्हाका आमदार केलो, पूण आज खंय तरी लोकां मदें हांव म्हणजे खंय तरी कळटा, निलेश काब्राल कळटा. सो मनांतल्यान तांकां पयली सुवातेर कुडचड्या वयले जे नागरीक आसा आनी जे वोटर आमचे आसात तांकां हांव मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. कित्याक तेणी आमदार केलो पूण म्हजें कितें तरी बारीकशें हांव दाखोवंक शकलो आनी तेजे खातीर जो एक्सपायरिंग पॉलिटिशियन ऑफ द इयर ते लोकमतान म्हाका दिलें म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतलेंच मागता की त्यांचो आशिर्वाद असो सदांच आसचो आनी बरी कामां कुडचड्यार आमी करपाक फुडें जे कावन्सील, जे सरपंच, पंच, जेडपी हे सगळ्याक घेवन जे खुबशे मतदारसंघांत बरी कामां फुडें व्हरपाची कामां आमी करीत रावचे आनी लोकांक खंय तरी दिवचे, म्हणजे अर्पण करचें हेच हेतून आमी काम करतले.